हॅलो फ्रेंड्स, गुड इव्हनिंग अँड वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळे कसे आहे? बरे आहे सर. आता तुम्ही सगळे बरे आहे म्हणून आणि आम्ही आहे बरे. आणि आज होतं सध्या आयचं सेकंड ब्लॉग आणि एक ब्लॉग आहे शूट केला. सो तो दुसरा ब्लॉग, सो तो मातशा लेट येतलो ब्लॉग, तो तुमकां कळटलो कसो तो ब्लॉग. आणि सध्या आता आमी थिंगा गेलोली आणि आज टायम जाले 1:30 जाले आणि आता आमी वयता घरा. आणि तुमकां सांगपा म्हळ्यार तुमकां खबर आसतली, आज आमी गेली 3rd month एनिवर्सरी. सो हेंचो सांगिल्लें तुका सोमतो आज भायर जेवपा वता म्हूण. सो आनी तुका सांगपा म्हळ्यार म्हाका उडगास आसना आज आमगे एनिवर्सरी म्हूण, कित्याक कामाचें बिजी 3rd month 3 म्हयने जाल म्हूण पासून कंप्लीट जाल म्हूण पासून म्हाका खबर ना. तुका सांगपा म्हळ्यार हेंचो उडगास केलो म्हाका आतां येता आसतना. आमी खंय 3 म्हयने कंप्लीट जाता तुका खबर आहा काय खंय हांवें म्हळें ना मरे म्हूण. मागीर ओके म्हळ्यार ताका सोमतो जेवपा भायर आमचो ताका. सो तेडे ओके म्हळा. सो तेंय आहा म्हजे बारा बरी आहा. आनी ताका आतां वता जेवणा भायर आनी हांव मातशें टायर्ड जालो आहा. आनी तुमकां सांगपा म्हळ्यार मुगे म्हणटा तुमी वॉयस चेंज कितें जालो काय म्हूण. म्हाका मातशें जालो आहा थंडी म्हळ्यार काल रातसां जाल्या, ताका लागून वॉयस मातशें चेंज जाला. ओके. सो आतां आमी सद्या पावले चांदोर आनी आतां हांव ताका जेवणा वता. एक्चुली ताका व्हरपा आसलोलो कुजनेरो, बट थिंगा म्हाका मातशें आहलोलें क्रावड चड आहलोलो. सो ताका लागून थिंगा गेलो ना. कित्याक हांवूय मातशें चिकला आसा. ताका लागून चिकला म्हळ्यार आहा ओके, बट मातशें टायर्ड आसा जाल्यार मातशें अशें करून लायक घामायन बी अशें करून जाला आसता तेशें करून जालो आहा. सो ताका लागून ताका दुसरे कडेन वता. चोया नाल्यार थिंगा आमगे थिंगा बोगले तें हें आहा थंय आमकां कितें म्हणटाय रे तें यो आमगेर थिंगा वयताय ना. थिंगा वता ताका यो आमगेर वता. चोया थिंगा कितें आहा तें खबर ना. आनी म्हाका थिंगसा म्हाकाय बोगले जातले. सो ते आतां वयताय. सो आतां आमी ते ऑर्डर केलेलो फ्रूट पंच. सो तो फ्रूट पंच सद्या येयलो आमगेलो. सो ते आतां येयलो आमगेलो फ्रूट पंच आनी हेंचो फोनाचेर बिजी तें. आनी सद्या फ्रूट पंच पळयता येयला आनी कितें केलो ऑर्डर. सो ते मागीर नेक्स्ट कितें तें तुमकां दाखयता. ते फर्स्ट आमगे आतां ते सेकंड येयला म्हळ्यार जेवणा फर्स्ट ते चिकन क्रिस्पी येयल्या. हेंचो पयलीं घेता मागीर हांव घेतलो. हेंचो येयला येयला आनी हेंचो गेलो येयलो सेकंड डीश. हेंचो गे सारकी फेवरेट स्क्विड्स बॅटर फ्राय. ही हे चोडा गेली सारकी फेवरेट. ही ती मेळ्ळी आनी एक आनी कांय ना खाना गो. सो तो आतां आमगेलो जस्ट खायन जाला स्टार्ट आनी आतां रोखडें येयलें आमगेलें जेवण. आनी आमी जेवण ऑर्डर केल्लें ते फ्राय रायस आनी चिकन मंचुरियन. सो हेच ऑर्डर केलो आमी. सो हें जेयताय आनी मागीर जालें आमगेलें इतलो मेनू जालो काबार. सो तो आतां येयलो कामां शो आमगेल्या. आनी आज आमी हाय मातशा बोगले न्हू हाय. आज आमी हाय रॉयल पॅराडायज आमी कुर्तोरी आहा तें खबर आसता तुमकां. हय सद्या मुगेलें काम जालें आनी मुगेली हालत मातशें जालो आहा काबार. आनी तुमकां सांगपा म्हळ्यार हांव उडयलोलो येयलो मुगे वत काम केलो आनी काम करून हांव वचोन येयलो डॉक्टरागे. कित्याक म्हाका सारकें चोडो जायना जालें आनी तकली कितें जावपा लागोलें आनी प्लस सारकी नाकूय येवपा लागोलें. तुमचे कडेन म्हणटा तें मात म्हूण. थंय आतां हा पेपर वचोन येयलो डॉक्टरागे. इंजेक्शन मारलें. तूं मागीर म्हणटा तें गेलो नाका म्हूण. तो वचोन येयलो आनी सद्या थंय रावता. सद्या होच सेटअप जालो मुगेलो. आतां ते एलमट्री करपाचें आनी म्हाका कडेन सारकी जायना. चोयता हांव मुगेलो हांव सेटअप मारता आनी हांव फुडें घरा वयतलो. कित्याक म्हाका जायना जाल्यार हांव मागीर सोमतो मागीर काडूं येतलो टायमार. सो चोयता ते एलमट्री कितें जाता तें. सो थंय आतां हांव येयलो घरा. आतां म्हणटलीं काम काबार जालें काय म्हूण. एक्चुली टायम सांगता तुमकां. टायम सद्या जालें 9:30 आनी एक्चुली येयलोलो हांव ओडो घरा. हांव 8 पयलीं घरा येयलोलो
आनी तुमकां एवढं सांगलोच आमकां जाय नाल्यार घरा वयता म्हूण. सो हांव बोगलेन वागलोलें. सो डिस्टन्स पयस ना, सो तेका लागून सोमतो आज हांव येयलां घरा. म्हगे सेटअप केला रेडी, सगळें चॅक केलें म्हगेलें. सगळें जालें म्हणटरी हांव घरा येयलो, कित्याक म्हाका जायना जालें आनी तकली मातशें सोडपा लागली आनी थंडी नाकूय हांवता. सो थिंग म्हाका फाय करपा म्हाका कांय बरें दिसना जालें. सो हांवें तेका सांगिल्लें, आमगेलो मेन पात्र हांव तेका सांगिल्लें हांव मातशें घराक वयता आनी हांव मागीर येता म्हूण. तो म्हणपा लागलो ओके तूंय बरो ना, सो थिंग आनी राव नाका, तूं घरा वच. सो तेका लागून हांव घरा येयलो हांव थंय. आनी हांव मागीर वयतलो सद्या. हांव वयतलो 10 बी जायन वयतलो घरा कडेन हॉला वयतलो काडपाक, कित्याक थिंग 10:30 काबायस म्हाका, कित्याक हांव रॉयल पॅराडायजान तुमचे कडेन खबर आसतली. सो आतां घराक येयलो आनी आतां आड पडलो आसलोलो आनी हेंचू हाटलें कितें कोता. आतां हाटलें कितें कोता तें तुमकां दाखयता. आतां कितें थिंग फ्राय रायस कोता वो कितें अंडा रायस आनी कितें तरी कोता हाटल्यान. सो दाखयता तुमकां कितें कोता तें हाटल्यान. आनी तें आनी हेंच्यान तें केलां स्क्विड्स चिली फ्राय, ती एक केली ताणें. आनी हे सायडीन आनी एक चलत तें केली. आतां म्हणटा हें आनी कितें कोता काय म्हण हें कोता तें एक्चुली अंडा रायस. तेका सांगलें म्हाका शिजोवपा नाका म्हूण. सो मागीर तेका म्हाका कितें अंडा रायस आसा कितें करूं म्हणलो. सो तेका लागून तेणें आपलें कोता. आनी तेगेली हे चेडा गेली क्वीट आसतना सारकी फेवरेट डीश न्हू गो, एशें गो ती फेवरेट डीश तुगेली न्ही क्वीट आसतना. सो तेंच कोता तें आतां म्हाका कितें करूं म्हणटा फोडूं खंय फोडपाचें भितर फोडटा ओके. दोनी घालपाचें. ते पयलें सुंगटां केलें फ्राय करून, सुंगटां चिली अशें केलें पयलीं. आतां तें तितून घालून दिता. तांतें 2 घायले तांतयां आनी तेज हाटल्यान घायला. फक्त तितून रायस ऍड केला आनी तें अशें करून मिक्स करपाचो आनी रेडी जाली. एनसीआय गेली न्यू डीश, ते फास्ट डीश ही. हे सायडीन रायस, अंडा रायस कोड बी काय नाका. आनी ते सायडीन चिल्ली आनी हें केलें जाल्यार कोडी नाका. आनी हेंची गेली फेवरेट डीश क्वीट आसता तें हेच करून चड खातालें आनी म्हाका हिडयतालें. तो जालो रेडी अंडा रायस वीथ प्रॉन्स. सो आतां तितून टायम जावपा येयलो 10 आनी आतां हांव भायर सरलो वचपा आनी कडेन हॉला कडेन. आमकां वयता कित्याक मातशें बेगीन वयता, कित्याक एक पाटी बेगीन बी जाता काबार. सो मागीर तेंगे आनी येनाका, तेका लागून थंय वयता बेगीन. आतां सद्या तें पावला रायतोळ्या कडेन आनी तें थ्री किंग्स चॅपल आहा तें थिंग पावला सारको. हिंगा आनी मोदें रस्त्या लायट्यो न्हय आंब्याचे कांय ना मरे. हो तो म्हाका कोडे आसता म्हाका दिता आसलोलो दिसतो बी कांय ना. तेच डायरेक्ट येयला म्हणजे हांव ब्रेक मारना जाल्यार तो वयता. तो एक सायडी फोनाचेर उलयता, तूं म्हणटलें हांव फोनाचेर आहा म्हूण. एक्चुली हांव मगे सारको आसलोलो तेच हांवें थंय नासतना डायरेक्ट येयला झो करून. सो थंय आतां येयलो हांव घरा आनी काम जालें म्हगेलें आनी पावलो रोखडो घरा रोखडो पावलोलो आहा आनी हें जालां. सद्या आतां टायम जालें 12 आनी हांव पावलोलो आहा हें न्हांवन आनी हेंचो म्हाका रावतालें जेवपा. सो हांव थिंगा जेवूना मागीर हांव घरा येयलो जेवपा आनी हेंचो दोगांयना बारबो जेयले आमी
आनी आतां आमी वयताय न्हिदपाक. आनी जायतो न्हिदता आनी आमी पयर पुलां गेलो थंय फार्म 33 वॉटर पार्क. ते जायतो येता जाल्यार हुंचकोडे आनी तेजें थोडें इन्फॉर्मेशन दी म्हूण. सो ह्या विडियोचें थोडें इन्फॉर्मेशन दिता तुमकां तेजें. ओके, तें पडटा अंजुना. तुमी गुगलाचेर घायले जाल्यार तुमकां मेळटलें फार्म 33 वॉटर पार्क घायले जाल्यार लोकेशन सारकें दाखयता, सारकें एक्झॅक्टली दाखयता खंयच्यानी हें तशी कांयच ना. ओके, सो थिंग तेजेर घायले जाल्यार तुमकां डायरेक्ट दाखयतलें वॉटर पार्क. सो थिंग गेले म्हणटरी एंट्री आहा 3 भाशेची. ओके, 3 भाशे एंट्री आहा तेंगेली. एक एंट्री आहा 3-4 भाशे एंट्री आहा. इफ सपोज तूं न्हांवपा ना, तूं जस्ट चोवपा वयता, जाणटे बी अशें काय तेंनी चोवपा जस्ट चोवपाकू. सो तांकां एंट्री फ्री. ओके, सो तूं उदकां जर देंवना न्ही जाल्यार एंट्री फ्री. आनी सपोज तूं उदकां देंवतलें, स्लायड यूज करपा ना जाल्यार तेका चार्जीस आहाय 277. आनी मागीर इफ सपोज तूं मिडियम स्लायड आहाय तेंगेल्यो, मिडियम म्हणलो आहाय. आतां सपोज तुका मिडियम स्लायड जायो, सो तो मिडियम करतली स्लायड आहाय त्यो जाल्यार तेका आहा 477. ती एक आहा तेंगे पॅकेज. आनी एक आहा तेंगेली वीच इज ऑलरावंडर. तेंगे ती लार्ज आनी एक म्हणून स्लायड आहा. हांवें तुमकां हांवें दाखयलो तेचे बलूनाचे आमी डबल बसोन येता ती तेंगे दुसरी भाशे पॅकेज आहा ती डबल तेंगेली. ती लाँग आहा तेंगेली. आनी तेजी रेट आहा 960 अशी कितें आहा. सो म्हाका सारकी करेक्ट खबर ना. सो 960 अशी कितें आहा तेंगे ती रेट आहा. ओके, सो ती घेत जाल्यार आनी ती गेली जाल्यार एक बेनिफीट आहा. आतां ती 9 हेची आहा ती गेली जाल्यार तुवें सगळें वचों जाता. मिडियम हितूंक वचों जाता आनी हितूंकूय वचों जाता. सो ओके, सो ती एक मातशें एडवांटेज आहा थिंगा इफ सपोज तुमी व्हडली गेली जाल्यार. आनी तेंगेलो टायम म्हणटा तो मॉर्निंग 9:30 टू इवनींग ना मॉर्निंग 9 o'clock टू इवनींग आमगेलें 5:30. ओके, आफ्टर 5:30 ते क्लोज कोताय. आनी इफ सपोज तुका थिंग जाय जाल्यार शॉप आहा थिंगा तेंगेलें थिंगा शॉप आहाय. वॉटर बी कितें घेवपा जाय जाल्यार थिंगा आहा तेंगेलें. आनी तुका इवन तुका रूम जाय जाल्यार रूम पासून मेळटाय तेंगेले कॉटेजीस पासून आहाय. आनी तुमकां तर तेंगेलो रूम जाय जाल्यार पर डे तुका 1500 कितें आहा तेंगेलो वीच इज प्रायवेट. तुमकां सामको प्रायवेट रूम मेळटा. सो अशें करून आहा तेंगेलें थिंगाचें. आनी आमी म्हणटा थोडेशें आम रूम बी घेवून सो आमी थिंग सांगलो आमकां रूम जाय जाल्यार आहाय म्हूण. पूण आमकां हे रूम बी तेका यूज करूं जाय. सो तुमकां कोण अशें जाल्यार रूम यूज करता जाल्यार तुमचें रूम घेवपाक जाता. तुमी कितें प्रायवेट सामान आहा कितें तें सामान बी दवरपा जाय जाल्यार यू कॅन डू रूम. आनी बस थिंगा आहाय तुमगे सगळें आहा. चेंजींग रूम आहाय, शावर रूम आहाय. सो तुमी थिंगा जाय तें यूज करपाचें. ओके, आनी एक मेन पॉयंट म्हणटा तो थिंगा पिवपा मेळना. ओके, प्लीज नोट थिंगा पिवपा मेळना. जायतो पिकनीक म्हणटरी पिवपा मेळटा म्हणटरी ऑब्वियसली घेवन वयताय. सो थिंगा पिवपा एलावड ना. ओके, तुवें भायर पिवपा जाता. भायर तूं पार्कींग आहा तेंगेलें तूं पार्किंगा पिना कितें कर आनी मागीर यो भितर. सो तेंगे तशें कांय ना. बट तुका थिंगा भितर इन पार्कां तुका भितर पिवपा मेळना. ओके, सो हेच थोडेशें इन्फॉर्मेशन तुमकां हांवें सांगता. आनी हेच आसलोलें इन्फॉर्मेशन. ओके, आनी आयचो ब्लॉग हांव हिंगा काबार कोता. आनी जर तुमकां आयचो ब्लॉग लायक जाय जाल्यार प्लीज लायक करें. आनी म्हज्या चॅनलाचेर कोण न्यू आहाय जाल्यार प्लीज सब्सक्रायब करें. सो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडियो. टिल देन बी सेफ एंड रायड सेफ. टाटा, बाय बाय, गुड नायट.